मार्को पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान 22 वड 17 ते 29. तर त्याच हेरोडीन हेरोद्यास नावाच्या आपल्या भावाक फिलिपाचे बायलेक आपली बायल केली. तिका लागून ताणें मनीस धाडून जुआवाक धरलेलो आनी बंदखणींत घाल्लो. कारण जुआंव हेरोदीक म्हणटालो, तुज्या भावाचे बायलेक तुजी बायल करून दवरून नजो. पूण हेरोद्यासाच्या काळजांत ताचो राग शिजतालो आनी ती ताका जिवेशी मारूंक सोदताली. पूण तिका तशें करूंक मेळो नासलें. तो एक प्रमाणीक आनी भक्तिवंत मनीस म्हूण जाणो जावन हेरोद जुआवाक भियेतालो आनी ताका राखतालो. तो सांगता तें आयकून फाटीं फुडें सरतालो आनी तरी कशे मनान ताका कान दितालो. अशें आसतना बरी एक संदी सांपडली. हेरोदीन आपल्या वाडदिसा आपल्या अधिकाऱ्यांक, आपल्या सुबेदारांक आनी गालिलेयाच्या व्हड व्हड मनशांक एक व्हडलें रातचें जेवण केलें. आनी तेच हेरोदिसाची धूव भितर सरून नाचली आनी हेरोदीक आनी ताचे सांगाती जेवतल्यांक मानली. तेन्ना ताणें चेडवाक म्हणलें, तुका जाय तें म्हजे कडेन माग आनी हांव तुका दितलों. आनी ताका असो सोपूत दिलो, मागशीत तितलेंय दितलों. म्हजे राजवटीचेर ओद्र जाल्यार देखून. भायर वचून चेडवान आवय कडेन विचारलें, कितें मागूं? तिणें जबाब दिलो, जुआंव बातिस्ताचें शींस. वेगीं वेगीं राजा चडशीं भितर येवन चेडवान अशें मागलें, एका ताटार जुआंव बातिस्ताचें शीस आतांच्या आतांच म्हाका दी. हें म्हाका जाय. राजाचेर व्हड संताप आयलो. पूण आपल्या सोपुताक लागून आनी हाजीर आसलोल्या पावण्यां पासत चेडवाक दिल्लें उतर मोडूंक ताका खोशी ना जाली. देखून राजान राखणदाराक धाडलो आनी जुआवाचें शीस एका ताटार हाडूंक लायलें. ताणें वचून बंदखणींत ताची तकली कापली आनी शीस ताटार घालून हाडलें आनी चेडवाक दिलें. आनी चेडवान तें आपले आवयक दिलें. हें आयकून जुआवाचें शीस आयलें आनी ताची कूड व्हरून ताणें ती एके समाधींत घाली. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.